नमस्कार, गोवा टुडे तुष्मा परबाचा येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. सरकार चौथीच्या मुडात टॅक्सीवाल्यांक डीजी मीटर फ्री, शेकांक 50% लायसन्स फी माफ, हुवारग्रस्तांक भरपाय पावली. कोविड एक्सग्रेशिया सोमार मेरेन मुख्यमंत्र्याच्यो घोषणा. भूमिपुत्र विधेयकाचो फुडार त्रिशंकू बिल दवरला होल्डार. मुख्यमंत्री म्हणटा राज्यपालाकडेन अजून धाडिल्ले ना. विधेयकाचेर अजून मेरेन 150 सुचोवण्यो. वीज खात्याची चौथीक दिवाळी. पंचायत वाठारांनी 9 वेट फुकट बल्ब वाटपाची मोहीम. वीज मंत्री निलेश काब्रालान केली घोषणा. चवथ आयली. चडशे फामिलींचे सार्वजनिक गणपती 1.5 दिसाचे तर एक शंकर गौरी आसनस्त. फाल्यां गणपती. कोविडात दुसरी चवथ, मात उमेद उत्साह उणे ना. आणि टॅक्सी, रिक्षा, मोटरसायकल पायलटांक 100 कोटींची कोविड रिलीफ पॅकेज दिवंक सरकार तयार ना. मायनिंगांतल्यांक पॅकेज दिल्ली. आपल्या मागणेवेल्यान दिगंबराचो दावो. सरकारूय चौथीच्या मुडात. निमाणे सरकारान टॅक्सीवाल्यांक फुकट डिजिटल मिटराचेर शिक्को मारलो. मुख्यमंत्री सांगता ते प्रमाण ब्रेस्तारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णया उपरांत टॅक्सीवाल्यांचे प्रस्न तडीक. शेकवाल्यांक 50% लायसन्स फी माफ, हुवारग्रस्तांक भरपाय पावली. कोविडान गेल्ल्यांचे फामिलीक एक्सग्रेशिया खंय सोमार मेरेन. भूमिपुत्र बिलाचेर सरकाराक 150 सुचोवण्यो. Entire cost of 11,124 is borne by government. Data charges, back-end charges, besides the cost of the meter. तेंका कारणूच ना. दुसरे तेंची एक मागणी आसली 3 रुपया इन्क्रीज आमी करून दिला पर किलोमीटर, which is I think one of the highest increase which they could have dreamt of. आता जे डिफॉल्टर आसा जे मिटर बसोवना तेंचे आमी ऑटोमॅटिकली कॅन्सल केल्या परमिट. परत आमकां कोर्टान एप्लाय करपा जाय की ते बसयता म्हूण, कित्याक आमी फुकटूय दिल्ले आसा. फ्लडा खातीर आयिल्ले बऱ्याच जाणांक आमी पयशे दिवपाचे उरलेले. तेंच्या खातीर तेंच्या अकाउंटाचेर आज मॅक्झिमम जाणांचेर, कांय डिस्प्युटेड नाशिल्लो त्या मॅक्झिमम जाणांच्या अकाउंटाचेर जे फ्लड आयिल्लो तेन्नाचे पयशे जे आसा हे आज आमी ट्रान्सफर केले. आमी कोवीड डेथ रिलीफ जी आशिल्ली 2 लाख रुपीज जशे फॉर्म आयल्या तसे पयशे ट्रान्सफर करीत आसा. एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 200+ फॉर्म्स ऑलरेडी रेडी जाल्या. तांचे म्हाका दिसता 1-2 दीस फाल्यां पर्यंत सुद्दां आयज तांचे पयशे जे आसा सँक्शन लेटर दिवन मंडे पर्यंत तांच्या अकाउंटाचेर पयशे पावतले. कोवीड रिलीफ पॅकेज आमी जे म्हणटले तितून काही आमी चेंजीस सजेस्ट केला. आमी पळयलें की फॉर्म भरता आसतना खुबश्यो प्रॉब्लेम्स हे लोकांक फेस करचे पडटा. आयज तेजें नवें नोटिफिकेशन जे आसा तें आयज येतलें. पयलीं ताका एक एफिडेवीट दिवचें पडटालें. तें एफिडेवीट दिवचें पडचें ना, सेल्फ डिक्लरेशन दिवचें पडटलें. भूमिपुत्र अधिकारिणी बिलाचेर खंय आतां मेरेन 150 सुचोवण्यो आयल्यात. सरकारान विधानसभेन बिल पास केले, मात ते राज्यपालाक धाडूना. हांवें पळय भुमी अधिकारिणी बिलाच्या नांवाचेर हांवें सरळ सांगलां गोंयच्या लोकांनी ताजेर जी सजेशन्स ही दिवप आजुनूय चालू आसा. कोणीच कोणाक हाडूंक ना. सगळो जाला उपरांत सारसार हाजेर विचार केलो वयतलो. सजेशन्स येयल्ली आसा सगळ्यां कडेन. म्हणजे ती सजेशन्स तेजो सगळ्याचो विचार करून तेज्या उपरांत गव्हर्मेंट वील टेक द डिसिजन. एट प्रेझेंट ना वचून सजेशन्स हांवें फाटले फावटी चेक केल्ली तेन्ना 150+ सुमार आयिल्ली. पंचायत वाठारांत 9 वॉट्साचे बल्ब फुकट वाटपाची वीज खात्याची मोहीम. CSL आमी जे 110 मेगावॉट्स ऑफ पावर हो आमी तांकां नॉमिनेशन बेजीक तांकां दिवपाक गेला. आमी टेस्ट केस म्हणून आमी ऑलरेडी कुंकोली ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 7-8 म्हयने पयलीं आमी एक मेगावॉट आमचे कुंकोली सबस्टेशनाच्या एरियान बसयला आनी बरो रिजल्ट येयला. सो विथ दीस आतां सगळे आमच्या सबस्टेशनाच्या एरियान आमी ते दितले. हे स्किमी भितर 2 गोश्टी आहा की इट इज अ कंपोजीट स्कीम, म्हणजे तितून सोलर जनरेशन जातले प्लस आमी जे 5 स्टार रेटेड पंप्स 11,000 फार्मराक आमी फ्री गव्हर्मेंट फ्री दितले तांकां. आनी तितून 16 लाख रुरल इलेक्ट्रिफिकेशना खातीर 16 लाख 9 वॉट्साचे बल्ब, एक स्पेशल बल्ब आमी दिवपाचे थारायल्ले आसा. तांचे डोमेस्टीक LED डोमेस्टीक
तांकां एक दोन बल्ब तांकां फ्री दिवपाचे थारायल्ले आसा ते आमी फ्री बल्ब तो म्हणजे केन्ना लास्ट टायम एकदा 2009 कितें दिल्ले फ्री ना बल्ब ते लायनीन ते कितें जाल्लें तेन्ना ती स्कीम आशिल्ली दुसरी भाशेन उर्जा आतां ही स्कीम आमी लॉन्च केल्या आमी सरकारान स्टेट गव्हर्मेंटान अलॉंग विथ ECSL आनी हितून भितर तांकां एक नाल्यार दोन बल्ब जे रुरल एरियाक आमी हे दितले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकर आनी तुकाराम मराठे. चवथ आयली थंय एक शंकर गौरीन आसन घेतलें. शुक्रारा गणपती बसता. माटोळ्यो रांगोळ्यो मखरां सजलीं. आदले सांजे मेरेन बाजार बिजी. कोविडाची बंधनां मात गोंयकारांची चवथीची उमेद उत्साह उणें ना. कोविडांतली दुसरी चवथ अंदू चवथीचे बाजाराक जीव आयलो. चडशे फामिलींचे सार्वजनिकूय 1.5 दिसाचे. कितलेशेच गणपती थंयकूच घरा. ओके कितें घेतले तुमी? हांवें सद्या एपलांनी हेच घेतले अजून घेवना. ओके आनी म्हाका सांग फाटल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा चड रेट मायदा 50 आले ते 100 गेले. हांव ते 10 वर्सां जाली हांगा. पयलीं पेक्षा आतां लोक चड येता काय कमी येता? आसा लोक तसो आसा सुबेसूच आसा कमी काय हे ना आसा. आनी पयलीं वर्सा फाटल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा चड रेट आहा? रेट चड आहा. धंदो मातसो डावन पडला. कोरोनाक लागून लोक सामको भिवून येयना. काल तर साप गिराक नासले आयज आत्तां मातसो वत पडला म्हणून लोक भितर सरला बाजारान. आनी ते ऑनलायन बी माटोळेचें सामान बी विकतात तेंचेर तुमच्या धंद्याचेर कितें मार पडला. ऑनलायन विकता तेंचे धंदे पळय आमकां धंद्याचेर मार पडला. ह्या फावट आमचो धंदो चड सवय. ऑनलायन जाला न्ही पूण त्या लोकांक कितें घरान बसल्या माल येता कितें ताका लागून लोक हांगा भायर सरोंक सोदिना आनी एकतर कोरोना प्रॉब्लेम आसा म्हणून ते आनीक मार बसला आमकां. ऑनलायनीचेर आनीक त्रास जाता. 600 700 अशें जाल्या न्हू का म्हळ्यार पळय आतां एपार खबर ना हाडपाचो आसा तरी हाडूंक ना आतां हाडूंक गेल्या ती. धंदो आसा तितलो व्हडलोसो काय ना आसा जाता सादारणसो जाता व्हडलोसो धंदोसो काय ना. कितले जाले तुमी आतां हांव हांगा जाले कालच्यान येयला आनी आमी एक आनी 3 दीस रावतले 3 दीस. लोकांचो प्रतिसाद बरो आसा लोकांचो प्रतिसाद बरो. आमी हांगा आयल्या हांगा म्युनिसिपाल्टीन बरी वेवस्था केल्या. आमकां कोणाक तकली लोकांक त्रास बीस कांय जायना. वेवस्थीत लोक सोशल डिस्टन्सिंग पाळून हें करपाक लागल्या. आमकां बरें दिसलां. गेली फोड्या बाजाराक बाणास्तारी बाजाराक आमकां येपार कितेंच ना. एक नग 50 रुपया 100 रुपया तोरंगां दुदी एक रेट कांयच ना. येपार इलो येपार 5,000 पालो आनी फळां कांयच ना. हय माटोळी हाडले लोक म्हणटा 1,500 2,000 माटोळी पयशे खंयसून जातले. लोकांक गिरायक ना बाबा. आमी हाडले रीण काडून आतां आमचे पयशे भरोन जाय गिरायक ना. मात सुद्दां कांय गिरायक ना म्हणून तरी लोक थोडे करून व्हरता. देवान आमचे श्री गणेशान आमचे पयशे केल्या पुरो उबे इतले आमी देवा कडेन मागता बाबा. आयज हांव आमच्या गणपती खातीर म्हणून हे माटोळेचो बाजार जो वास्को भरता वार्सुकी ताका येयल्लो आनी पळोवपाक गेल्यार तसो रेट हाय ना नॉर्मल आसा. आमी जाणा की कोविडची महामारी जी गोंयांत पसरल्या सगळ्या जगात पसरल्या त्याचो इफेक्ट मातसो जाला पण कंपॅरेटिवली तितलो प्रायस वाडोवंक ना. तांकांय तेंचे पोट चलपाक जाय तेंचोय धंदो चलपाक जाय त्या प्रमाणे तेंच्यांनी प्रायस दवरलेले आसा.
साळगावकर उद्योग समूहाच्या हॉस्पिटॅलिटी मळावेली आशियातली 135वी प्रॉपर्टी फेअरफील्ड बाणावले. मुख्यमंत्री सावंत म्हणता प्रायव्हेट कंपन्यांचं राज्याचे उदरगतीत मोठं वाटो. दक्षिणेचो खासदार सार्दीन आणि नावेलीचो आमदार लुईजिनान साळगावकर उद्योग समूहाची तोखणाय केली. चर्चिल म्हणता NGO उदरगती आड. Marriott has around 7,500 hotels across the globe with 30 brands. This beautiful resort is our 135th property in South Asia and our 6th in Goa. This resort is in honor and tribute to my father, the late Mr. V.M. Salgaonkar. He started a hotel in Vasco, the town of Vasco, which was Hotel Zuari. At that time, there were only 2 hotels in Goa. One was Hotel Mandovi in Panjim and one was Hotel Zuari. खंयचोय तरी प्रोजेक्ट गोंय येता NGO इतले ट्रस्ट करता. आदल्या तेंपार मरणाचेर रडोंक तरी ना लोक एक टीम करताले रडपाक आनी ताका पुशार करून रडपाक. ते भाशेन हो NGO सगळ्याकूच रडटा. As pandemic is though everybody expecting third phase, and I hope it will be much less than the second phase. So things are opening up. And I'm so happy that this beautiful resort has come here. When the learned Brahmins went to Lord Parshuram and asked him to give them an abode of peace and tranquility, Lord Parshuram went on the Betul hill, took up his bun and threw it on the western seaboard of India and created this idyllic land which is very unique. One side you will have a sea and the other side you will have a river, and where the barn fell it is known as Banauli. As all of you the industry people are sitting here, as in all the industries, whatever the supports required from us, we are there. But especially in the hospitality sector, in the tourism sector, it is infrastructure whatever required for the state that we will prepare. But to attract the tourist, whatever you have to invest, it is only in the private sector, only in the PPP sector. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. नमस्कार, म्हजें नांव ऋशाली सामंत. हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता. ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता. जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना. जावं बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता. सो अशा वेळार फ्रिलान्सिंग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन. हांव सदांच अशें चिंत्तालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें, थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की EDC आमकां लोन दिता आनी ते लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता. बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता. सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हे लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें. म्हाका आज खुशी जाता की ते लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो, पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय. 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतले EDCंतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा. म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी, फ्रेशर्स, हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, EDC कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो.
कुट्टाळे मार्केट कॉम्प्लेक्सातल्या दुकानांचे पावणेविशीं काय पंच कुट्टाळकारांची दिशाभूल करतात. मार्केट कॉम्प्लेक्सातल्या दुकानांचेर पयलो अधिकार कुट्टाळकारांचो म्हणून सरपंचान स्पष्ट केला. या प्रकल्पाक लागून आमदार अलिना खंय बरीच वावुरल्या आणि सरकारान पुराय मजत केल्या. पंच खंय उदरगतीचे कामांनी आडमेळी हाडटात. एकलो कोणचो तो पंच म्हणटा की मार्केट कॉम्प्लेक्स कोणाचो फाट न्हू. आय अग्री टू इट. तो कोणाचो फाट न्हू ना म्हणटे हांव एज अ बींग सरपंच ते म्हज्यान म्हाका जाय तशें करून करपा जायना. हुएवर इट इज कोणाच्यान जाय तशें करून करपा. वी हॅव टू फॉलो द रुल्स एंड रेग्युलेशन्स अँड द रूल्स एंड रेग्युलेशन्स वीच आर गिवन इन द मार्केट कॉम्प्लेक्स मार्केट पॉलिसी. कोणाच्यान वी डोंट वॉन्ट बिजनेस टायकून्स टू कम हियर एंड टेक ओवर द मार्केट शॉप्स वीच आर देर. एक पंचान जे म्हणलो हा की सरपंचान ऑलरेडी लिस्ट केलो हा. I just want to rubbish these allegations which have been done against me. Zori toru we are going to follow open auctionings and सगळे आम्ही जर follow करताय. From where the question comes of having a list. So either you are trying to show that you are ignorant of the facts or I feel that you are trying to mislead the people. आमचे MLA चे सदां उसको first preference should be given to the local villagers. आमचे कुट्टाळ्यांचो तो ते मार्केट आहा हे दोळ्ळे पयले प्रेफरन्स कुट्टाळकारांक आसतले मागीर केलोसी मागीर ते नेबरिंग विलेजीस ऑफ द कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. पण सगळ्यांक खबर आहा आमचे मार्केट कित्याक लागून उरले ते इतले ते द मेन कॉज वॉज थोडेशे पंच जे सदांच हॅम्पर कोत्ताय आनी सदांच ते कोर्टान गेले सांगात ना म्हणून. जेन्ना मार्केट स्टार्ट जाल्लें तेन्ना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जाल्लें तेन्ना द पंचायत should have the then panchayat should have done the procedure of the sanat but they failed to do it. So because of that there was a huge penalty आणि मागीर they had totally stopped the process of following up the sanat. आतां जेन्ना पॉलिसी आमची हाती येयली म्हणटरी ते स्टॉप करपाक तेणी एडवांटेज घेतली. हे जे उलयताय तेच पंचान एडवांटेज घेतली आनी कोर्टा वयले सो दॅट इट शूड बी डिलेड लेटर ऑन. आणि आय रियली वॉन्ट टू थँक आमचे काळजांतान दिनवास आनी थँक्यू म्हणपाक सोदता आमचे गव्हर्मेंटाक तशेंच आमचे MLA. एवरी ऑफिस शी वॉज ऑलवेज विथ मी. आमची जी पेनाल्टी एज वेल एज द कन्वर्शन फीज वॉज अमाउंटिंग टू अबाउट 16 lakhs of rupees which is been waived off by the government आणि आमचे पंचायतीक 1 रुपया पे करपा पडना. रेव्हेन्यू मंत्री जेनिफर मॉन्सेरातान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांचे कचेरेक 13 बोलेरो गाडयो आणि इलेक्ट्रिक चेन खरवती दिल्यो. गाडयांची शॉर्टेज आशिल्ल्यान इन्स्पेक्शना सारखेली कामां खंय आडकून उरताली. मामलेदारांची शॉर्टेज आसा ते मंत्र्यान मान्य केला. पोस्ट खंय रोखडेच भरतले. Okay, so we've procured 13 Bolero vehicles. The flag office today. So we've had a shortage of vehicles, as you know, and there's a lot of difficulty. We were hiring vehicles, taking vehicles from other departments. So today, I don't think we're going to have any more problems, and I think each vehicle will be dispatched to different areas. So everybody should be able to move around and I think get their work done also quickly. No more excuses anymore that there were no vehicles, so we couldn't go for inspections or do various other things. Madam, there are shortage of Mamladar in the Salsette Taluka district collectorate. So how are we doing? We're working out also a mechanism where we could fill out some posts which are vacant. So that will also happen. I can understand that it's a little difficult because due to the shortage of staff. But we are working on that and we'll do that soon. In every time when you visit this collectorate, there are problems highlighted. Yes, so the first time that I came here, the problems are highlighted and PWD is supposed to be doing the work. So PWD looks after the building, the maintenance of the building. And the file is cleared from our side and it's with PWD and work is actually going on. See, the problem is with the toilets. They had sensors at the flushing system. That is not supposed to be. You can't have sensors in a building like this where it's being used, like so many people come, public use the toilet so much or the washrooms, and I think the sensors failed and it was very expensive to replace it also. To replace it and put sensors back again. So that's the only reason it took some time, but work is going on now. We have been given the chainsaws which we will be handing over to the police station, which would be helpful in enhancing the capacity of our disaster management cell. Also for the vehicles, I would specially thank sir and ma'am for this, so that now our field officers would have vehicles and it
would also ease pressure on other departments, vital of which departments which we requisition for our work also. So this will go a long way in enhancing our efficiency. कोकणी भाषा चळवळीचो झुजारी फ्लोरियान वाजाची 58वी जयंती ह्या दिसाच्या निमतान एसटी समाजाच्या वावुरप्यांनी ताका आर्गां ओपली. असल्या झुजाऱ्यांक गोंय विसरूंक शकना. सरकारान ताका ताचो मान दिवचो म्हूण समाजाची मागणी. आयज आमी 8 सप्टेंबर हे तेच्या आमी जल्माचो दीस मनोवपाक तेच्या घराशी आमी आयल्या आनी तेच्या मुखार तो दीस मनोवपाक आमी सगळे एसटीचे एकठांय जाल्यात. कित्याक ह्या भुरग्यान आमच्या एसटी पासो जायतो त्याग केलो, आपले रगत भरयलें आनी ही कोंकणीक लागून ताणें आपलो जीव दिलो. आमी असले भुरगे हो भुरगो आमचो सारको मोलादीक आशिल्लो आनी ताणें आज ताका लागून जे आज गोंयभर आमचो हे फ्लोरियन वाज हो आमचो एक मार्तीर जावन आहा आनी हाका हो आमचो आख्खे गोंयभर हो आवाज गाजता. फ्लोरियन वाज कोंकणीक लागून ताका CRPन ताका तेजेर शूट करून ताका मारलो आनी आयज आमी ताच्या जल्माच्या दिसाक उडगास करूंक आयल्यात ताजे फॅमिली बरोबर. आनीक हो आमी वर्सां ताका ताचो उडगास करतात आनी आयज ताका 58 वर्सां भरतात. आनीक हे आमी आमचे चालू दवरतले, कितें तरी आमी एसटी लागून झगडटले आनी एसटी पासत कितें तरी बरें करपाक आमी वावरतले. आज ह्या पुतल्या मुखार हो पुतलो जावन आसा फ्लोरियन वाजाचो आमच्या एसटी कम्युनिटीचो भुरगो. आयज ताजो 58 बर्थ एनिवर्सरी मनयता आनी ताच्या उगडासाक लागून ताच्या फॅमिली बरोबर आमी हांगा आयल्या आनी ह्या फ्लोरियन वाजान आमच्या कोंकणी भाशेक लागून आपले त्याग दिले, आपलो जीव आनी रगत वारयलें आनी आमकां कोंकणी भाशाक एक स्टेटस दिलो. तो ह्या आमच्या एसटी भुरग्यां खातीर आमी सदांच वर्सान वर्स आमी ताज्या बर्थडे दिसा हांगा येतली आनी ताचो उगडास काडटली. कित्याक तो आमकां एक इन्स्पिरेशन, आमच्या एसटी समाजा भुरग्यांक एक इन्स्पिरेशन आपले कोंकणी भाशेक लागून तें जैत व्हरपाक आनी सदांच आपले फुडगे पिळगेक एक बरो एग्जाम्पल कसो तो आमकां आमच्या फुडगे पिळगेक दिता. पेडणे मालप्या रस्तो काबार जाला. 10-15 जाण ह्या रस्त्यार सोंपल्यात. मात सरकार आनी आमदार कांयच करूंक तयार ना म्हूण आप आनी पेडणे मगोचे फुडारी रस्त्यार देवले. आमदार मंत्री बाबूचे 30% घेवन तोंड बंद म्हूण मगोचो आरोप. निमाणे MVRच्या कॉन्ट्रॅक्टरान रस्त्यावेले फोंडारे पुरयले. समझ गए? आपसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा करो, नहीं तो एक बात है फिर वापस हमको फिर आंदोलन छेड़ने के लिए मत लगाओ. ये हमारी ये है राय है, ये हम आपको बता रहे हैं. क्योंकि अभी देखो हर एक रोड में हर एक लोग जाते हैं. गणपती के टाइम में आपका सर्विस रोड भी ठीक नहीं है. आंदोलन छेडल्या उपरांत तेंच्यांनी आयज सामान हाडले, आपली मशिनरी हाडली आणि करून दिता म्हणाले. त्याच्याकडे रिक्वेस्ट केली आहे की असो रस्तो करू नका की तू फाल्यां सगळे आयज घातलो फाल्यां व्हांवान गेलो असं दाखवू नका की आमकां 4थी पर्यंत जेन्ना जेणे करून आमचे फॅमिली लोकांची ल्हान भुरगीं वा लोक घेवन भोंवतात तांकां त्रास जाता अशें करून दवरूं नाका. कारण तो रस्तो जाता तितलो बरे हेतू करून दी, क्वॉलिटी घाल आनी माल घालून बरे हेतू करून दी अशें हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला. तेणी तेजेर एग्री जाले आनी आपूण आतांच काम चालू करता म्हणून सांगला आनी आयज पर्यंत काम सुरू करून आपण ते सोंपयता म्हणून तेणी प्रॉमिस करून दिसभराचें आंदोलन छेडलेलें. ह्या आंदोलनांतल्यान आमी जो आवाज उठयलो, जो माध्यमांतल्यान सकाळपासून जे आमचे बरोबर आसात त्या सगळ्या माध्यमांतल्यान तो आवाज त्या अधिकाऱ्यापर्यंत पावलो आणि MVR कंपनीच्या कॉन्ट्रॅक्टरान ताणें आपलो सिनियर मनीस सिनियर इंजिनियर मिस्टर दुर्गेश हांगा धाडून तांच्यांनी आमची व्यथा जी आसा ती आयकून घेवन तुरंत काम करपाची हमी दिली आणि प्रत्यक्ष कामाक सुरवात जाली. ही एक सगळ्यात आंदोलनातली एक विजय म्हणूं शकता किंवा आंदोलनाची एक यशस्वी रित्या आमी हे आंदोलन आयज जालें अशें आमी मानतात. हे खड्डे बाबू आजगांवकाराक लागून जाल्यात. पेक्षा जो बाबू आजगांवकार पेडण्यान जो लोकप्रतिनिधी आसा, उपमुख्यमंत्री आसा गोंय सरकारान, त्याच्या पेक्षा हे कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियर मोठे जाल्यार त्यांनी लोकांक सांगपाची आयज गरज आसा. हे कमिशनां घेवन हेणे हे खड्डे घातल्या. हे पेडणेकारांचे आयज 10-15 जाणांचे हांगासर बळी गेल्यात. बाबू आजगांवकाराक कांय जावंक ना, ताच्या फॅमिलीक त्रास जावंक ना. तो बरे व्हडल्या गाडयेन भोंवता, तेका सस्पेन्शन आसा, तेका कांय प्रॉब्लेम जायना. तो मानेंक हांगासर तेच्या मान तेची मोडल्या, पट्टो घालता, तेका सकयले खड्डे दिसना. हांव
पेडण्याच्यान एक पेडण्याचो नागरीक म्हणून पहिल्यान बाबू आजगांवकाराचो निशेध इतल्याकूच करता. अरे ही गणेश चतुर्थी ह्या खड्ड्यांतल्यान गणपती लोक कशे हाडटले? ह्या गणपतीन तरी बाबूक बरी बुद्धी दिवची. कितें म्हणून लोकांनी करपाचें, कितली आंदोलनां करपाची, हर पक्ष हर NGO ह्या विशयाचेर उलयता, तर बाबू आजगांवकार हेचेर कांयच उलयना. हाचो अर्थ ताणें 30% कमिशन घेतला. एअरपोर्टाचे कमिशनां खावपाक जाय म्हणून तो पेडण्यान येयल्लो. हे खड्डे पुरोवपाक येवंक ना. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET, and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. कुमारजुवे मतदारसंघातलो बीजेपीचो खडेगाठ फुडारी रोहन हरमलकारान आपल्या वाडदिसा दिवाडे लोकांक सामान वाटले. केक कापल्या उपरांत रोहनान तांकां तेको दिवंक आयिल्ल्या लोकांचे उपकार मानले. येता ते वेंचणुकेक असोच तेको दिवचो म्हूण उलो. हो जो कार्यक्रम आमी पयलो केल्लो, खूब पयलीं केल्लो, जे थोडे गिफ्ट तुमचे उरलेले दिवपाचे ते आमी आतां हाडलेले दिवपाक, आनी चवथीच्या निमतान म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक वांटून दिवया. नेवी वस्त तुमच्या घरांत पावोनी म्हणून. तितून तुमी मोगान मुद्दम टायम काडून येयल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करून. जायतो लोक जमलेलो आसा हांगा. सगळ्यांची बरी चवथ करा, तशेंच सोशल डिस्टन्स मेंटेन करा, आनी मुद्दम तुमी टायम काडून येयल्या म्हणून हांव तुमकां परतो एकदां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज जे हे कार्यक्रमाक आमकां जायत्या लोकांनी सपोर्ट केल्लो आसा, तशेंच आमच्या दोनूय पंचायतींनी, पंचायत आमकां सदांच सपोर्ट करता, तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते आनी कार्यकर्ती सगळे बरें काम करता. आमी बरें काम करून आमी दिवाडसून आमचो गांव क्रॉस करून फुडें बरे वोटींग घेवया आनी बरे पैकी आनी बऱ्या हितून मतान आमी निवडून येवया अशी हांव तुमकां सगळ्यांक एक हें दिता. तुमी अवश्य म्हाका वोटिंगाक बरे पैकी सपोर्ट करतली आनी म्हाका निवडून हाडटली म्हणून. आनी तशेंच आमचे गांव भाव थोडे हांगा येवपाक चवथीच्या निमतान पावूंक ना, कित्याक सगळे बोबा जाल्लो आसा, आनी तुमी मुद्दम हांगा बर्थडेच्या निमतान टायम काडून येयल्या म्हणून चडांत चड तुमकां देव बरें करून. दिवाडीचे लोकांक लागीं मागता की तेज्या सपोर्टान सदांच अशें रावचें. कित्याक रोहन बाब असो आसा की तो गरिबा पर्यंत पावल्लो आसा. निस्वार्थीपणान तेणी सगळ्यांक मदत करपाक ह्या कोरोनाच्या काळान तेणी खुबशे आपलो टायम दिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की तुमचो सदांच ताका साथ आसतलो, सदांच तुमचो ताका तेंको आसतलो. टॅक्सीवाले, पायलट, रिक्षाकार, नुस्तेमार आणि इलेक्ट्रिशियनांक इन्शुरन्स पॉलिसी. मांद्रेचो काँग्रेस फुडारी सचिन परबान 1000 इन्शुरन्स पॉलिसी वाटल्यात. लोकांची भलायकी खंय म्हत्वाची, कड्डणां आणि तसलें सामान सगळेच वाडटात. सचिनान चवथीक इन्शुरन्स पॉलिसी वाटपाचें थारायलां. आमच्या कडल्यान एक लोकांक मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक आमी भेट आमी दिवपाची ठरयल्या. ती म्हटल्यार इन्शुरन्स पॉलिसी. आयज मांद्रे मतदारसंघान ह्या इन्शुरन्स पॉलिसी आमी टॅक्सी बांदव आमचे, मागीर पायलट, मोटरसायकल पायलट, रिक्षा टॅक्सी जे चलयतात, रिक्षा ओनर जे आसात, जे भाडी मारतात, पॅसेंजर ओ मालाची रादरी करतात तेंका प्लस जे फिशरमॅन्स आमचे मच्छीमार जे बांदव आसात, जे व्होडी घेवन बिझनस करतात, दर्यान वयतात तेंका, आनी म्हाज्या मांद्रे मतदारसंघाचे इलेक्ट्रिशियन, ते गव्हर्मेंट आसूं या प्रायवेट, हे जे आसात हेंचो हे रिस्क टेकिंग जॉब कशें म्हणटा आमी, हेंकां आमी ह्या आमच्या इन्शुरन्स पॉलिसीक आमी कवर करतले. 1000 आमी पॉलिसीज मांद्रे मतदारसंघाचे आमी लोकांक करतले. आनी अवश्य हे करतना
दोन इंटेन्शन असतात. समजा हांव इलेक्शनाक रावलो जाल्यार एक फायदो जावपाचो आसतलो, त्याच्या बद्दल हांव ना म्हणना, पण फक्त इलेक्शन पॉयंट ऑफ व्यू करना. ह्या पॉलिसीन जर कोण गरजवंत आसा तो भले आमच्या विरोधी पक्षातलो असो किंवा माझो पर्सनली विरोधी असो आणि तो जर एलिजिबल आसा जाल्यार तेका सुद्धा आमी कव्हर करतले. त्या बाबतीत आमी राजकारण करचें ना. आणि जसे आता जे पाडेली जे नारळ बी काडटात तेकाय कव्हर करतलो. आणि तुमच्या ह्या आमचे सगळे रिपोर्टर आसात त्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदता, लोकांक मेसेज दिवपाक सोदता की जर एक कोण रिस्क टेकिंग जॉब आसा कोणाचो तो आमकां खबर ना, तेणे म्हाका किंवा आमचे जे काँग्रेसचे आमचे जे टीम आसात प्रत्येक गांवांत कार्यकर्ता तांकां सुद्दां एप्रोच करपाचो आमी तेंची सुद्दां आमी इन्क्लूड करतले. समाज राजकारण करतना समाजकारण हे मेन आमचो केंद्रबिंदू आसता, मागीर वयता आमी. आमचो सदांच बऱ्या कामांचो आमचो हात आसता. आनी आयज आमी विचार करताले आयज कशें म्हणजे कितें मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकां खातीर आमी कितें एक चवथीच्या निमित्तान म्हणजे एक आधार कसो दिवपाक शकता. बाकीचे पॉलिटिशियन करतात तशे पोटले कडदांडे बिंडे म्हाकाय करपाक जाता आसले, पूण हांवें म्हटलें तें ना करता जेन्युइन लोकां पर्यंत एक तेंच्या सारको गरज असलेले जर काम आमी करीत जाल्यार तें म्हाज्या मनाक म्हाका समाधान. काँग्रेस सणा परबांक म्हारगाय कंट्रोल करूंक प्रेस देंवयताली. बीजेपीच्या काळात उजो पेटिल्लोच म्हूण संकल्प आमोणकार उलयलो. प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प म्हणटा बीजेपीचे कांय फुडारी ग्रॉसरी वाडटात, मात ग्रॉसरी आनी एलपीजीक पेटला उजो. चवथी वेळार तरी प्रेस देंवोवचो. मिलीन खंय वेंचणूक तेंकता तशी लोकांक गिफ्टां वाडटात. आयज जे प्रमाणे म्हारगाई वाडलेली आसा आनी स्पेशली आमची चवथ येता, तुमकां खबर आसा एक चवथीचो सण एक सेलिब्रेट करपाक लागून कांय ना म्हटल्यार एक वर्सान एक 15 ते 20 हजार रुपया लागताले. पण आयज ज्या प्रमाणे म्हारगाई वाडलेली आसा, जे आयज लोकांक जे त्रास जावपाक लागलेले आसा, आयज तीच जे लोक 15 ते 20 हजारान सेलिब्रेट करताले चवथ, ते आयज तांकां कांय ना म्हळ्यार डबलींग पडपाक लागला. ते 30 ते 40 हजार रुपयाचो खर्च जावपाक लागला. आनी हेजें कारण जाल्यार फक्त जाल्यार जो आमचो गव्हर्मेंट आसा स्टेट लेवलाचेर आनी सेंट्रलाक, आयज हेंच्या लागून जी म्हारगाई वाडलेली आसा आनी स्पेशली जे आमचे गॅस सिलिंडर, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गॅस सिलिंडर जेन्ना 2014 पर्यंत काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना तो 350 रुपया पर्यंत आसलेलो आनी आयज तोच सिलिंडर ह्या गेल्या 7 वर्सां भितर हो 900चेर पावलेलो आसा. खूब त्रास जाता बारीक लोकांक. आयज हो सण सजरो करपाक खूब त्रास जावपाक लागलेलो आसा, कित्याक कोविडाच्या भितर खुबश्या लोकांची कामां गेलेली आसा, जॉब्स गेलेले आसा. लोकां कडेन आयज बॉल्सान हात घालपाक पयशे ना. हांव खास करून आमचो आमदार जो मुरगांवचो आमदार आसा, आयज जेन्ना तो 2017 जिखलो इलेक्शन, ते 2021 पावले आमी. 4 वर्सां जाली. आयज हे 5वें वर्स येयलें इलेक्शनाचें. ते हे फुडले जिखलेल्याक तो आयज पर्यंत केन्नाच तेणें चवथीक ह्या कसल्याच सणांक कांय वांटप केल्लेलें नासलें. इतली वर्सां जाली तुवें केन्नाच वांटूं नासलें. आनी हे फर्स्ट टायम न्हू, एवरी इलेक्शनाक तेंच करता तो. गेल्या फावटी जेन्ना 2012 जिखलो केन्नाच वांटूं ना. 2016 चवथीक 2017 इलेक्शन म्हणून 2016 चवथीक तेणें वाटलें. आतां सेम 17, 18, 19, 20 केन्नाच वाटूं ना. 4 वर्सां जाली. आतां इलेक्शन आतां फुडल्या वर्सा आसा 22 पूण आतां ह्या वर्सा तो वाटपाक लागलो आसा. सो बेजिकली हो आमदार आसा तो फक्त इलेक्शनाचें चित्र फुडें हाडून तो हे वाटपाचें काम करता. दरेक घरात नोकरेचे टार्गेट घेऊन पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू आजगांवकार फुडले वेंचणुकेची तयारी करता. सरकारान जॉब काडल्या खरे, मात सगळ्यांक मेळटलेच म्हूण खंय गॅरंटी ना. नोकऱ्यांच्यो संदी सगळ्यात चड पेडण्या म्हूण बाबू उलयल्या. MP लेड स्किमी सकल कोरगांव बायडा वाड्यार श्रीपाद नायकान स्ट्रीट लायटीचें उक्तावण केलें. आता हे सरकारान खुबशे नोकरी काडलेल्या पण सगळ्यांक मेळटल्यो ह्यो गॅरंटी ना. पण काही लोकांक 100% मेळटल्यो शुभावना. हे करता करता आमदार खंयच कमी पडूं ना. हे करता करता आमी प्रोजेक्टूय हांगा ह्या मतदारसंघात हाडले आनी व्हडले प्रोजेक्ट. एअरपोर्ट आमी झूज दिवन हाडला. सगळ्यांक एकवट करून तो एअरपोर्ट घेतलेलो. म्हणून हे फुडलें इलेक्शन हांव केन्नाय म्हणटा, फुडलें इलेक्शन आसतलें तें एम्प्लॉयमेंटाचें इलेक्शन आसतलें. की हर एक घरान नोकरी आनी ती दिवपाची कापासितात सिर्फ म्हाज्या मतदारसंघान आहा बाबू. 40 मतदारसंघात तुम्ही पळयत जाल्यार हो एकच मतदारसंघ जो एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकता. कारण आज एअरपोर्ट येता कम से कम 2,500 नोकरी आमकां मेळटा. दुसरें आयुष्य हॉस्पिटल येता, भाऊन म्हाका उतर दिल्लें आहा. पयलें प्रिफरन्स म्हाज्या मतदारसंघात.
आनी तें चुकोवपाना तो उतराक सारको प्रमाणीत आसा आनी तें 100% आमकां मेळटलें. तशेंच थंय क्रिकेट स्टेडियम येता तो 35,000 सिटींग कॅपेसिटीचो तेज्याच बाजूक थंय एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळटलो. ते गार्गरच्या लोकांनी तर रिटर्न एग्रीमेंट करूनच घेतलेलो म्हणून ह्या रितीन हो एम्प्लॉयमेंट फुडें आमी व्हरतले. कॉन्स्टंटली 5 वेळा निवडून दिवन म्हणजे आपल्याच मतदारसंघाचो विकास करून घेवपाक तुमी जी मदत केली तातूंचेर आमी 1000 प्रोजेक्ट पूर्ण करूं शकले. असो जर एकच मतदारसंघ आसतलो तर अख्ख्या देशांत एमपीएलआरची जास्तीत जास्त कामां जाल्यात आनी तसो आमचो नंबर ऑल इंडिया हातूंच्यान जी सर्वे जाली तातूंच्यान जवळ जवळ 11वा नंबर येयलो विकासा बाबतींत. 11वा नंबर येयलो आनी त्यामुळे हे सगळे श्रेय तुमचे सगळ्यांचे आसा. भारतीय जनता पार्टी हांगसरलें सरकार केंद्रांतलें सरकार सामान्य मनशाचो दोळ समोर दवरून आपली भुमिका आनी काम फुडें व्हरत आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की देशांतले सर्व जनता मागीर जी सगळे तरेचे वर्ग आसतले हे सगळे भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसात आनी ताजे एक हे म्हणून जे कितें करूं जाय तें पेडणें करूं जाय म्हणून एक मोठे जवळ जवळ 500 कोटीचो प्रोजेक्ट जो कितें आहा तो पयली फेज 300 कोटीची चलता 301 कोटीची दुसरी फेज नंतर जातली पण ते जवळ जवळ आज काम जवळ जवळ 60% पूर्ण जाल्लें आसा. दुसरी फेजीचे काम नंतर सुरू जातलें पण अशे तरेचे गोंयान खंयच ना अशे तरेचे तुमच्या मतदारसंघाक हे आज जाता. त्यामुळे नोकऱ्याचो जो विशय आहा बाकीचो कितें आसा तो निश्चितपणे जातलो बाबून सांगला आनी आमचे सदांच जे कोण फाटीं आसात तांकां खंय तरी फुडें हाडप हें आमचें ध्येय आसा आनी त्या बद्दल तुमी जे कितें सहकार्य दिल्लें आसा. आजचो जो प्रोजेक्ट आहा जवळ जवळ 34 कोटीचो प्रोजेक्ट कोरगांव पंचायतीक हे हातूंच्यान आमी सगळ्यांनी मेळून हे करपाचो प्रोजेक्ट जो आसा लायटी सगळे हातून तो नागशा पूर्ण जात आसा आनी काही थोडे भाग काही उरतलो म्हणला सरपंचा हांकां म्हटलां की तो तुमी आमचे कडेन हाडात कितें कितें उरलें तें एकच कडेन सगळें घालून तो एकच प्रोजेक्ट करून आमी परत खंय खंय उरलें तें गॅप भरून काडुया. ग्रामीण उदरगत खात्यावरवीं सरकार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक स्वयंपूर्ण करपाचो यत्न करता म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. शिवोले मान्या गणेश विसर्जनाचे सुवातीचे सोबितीकरणाचे कामाच्या उक्तावणाक तो उलयलो. सरपंच म्हणटा शिवोले उदरगतीचे कामांक सुरवात जाल्यार लोकांनी खंय तेंको दिवचो. सगळे शिवोलकारांक सांगूंक सोदता की शिवोलचे डेव्हलपमेंट चालू जाल्लें आसा सो तुमी सगळ्यांनी हातभार घालपाचो हे डेव्हलपमेंटाक लागून ही स्टेप बाय स्टेप सगळी कामां हातीन घेतली आहा सगळी कामां स्टार्ट जावपाची आहा. ही जस्ट आमी एक सुरवात म्हणपाची. गणेश विसर्जन प्लॅटफॉर्म याचे ब्युटिफिकेशन आयज ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जाल्ल्या. आमी हेचो आयज इनॉग्रेशन करतात. जे बारीक काम उरला सकला स्टेपांक कोटा घालपाचो राफ कोटा शाबात तो ह्या दिसांनी पावस गेलो तसोच आमी घालून दिता. म्हाका दिसता 8 दिसांनी हे काम 8-9 दिसांनी काम हे सोंपयल्लें आहा. कॉन्ट्रॅक्टराक देव बरें करूं म्हणटा तशें पंचायतीक आमचे नोदरे काडून दिले म्हणून आमचो डिपार्टमेंट रुरल डेव्हलपमेंट हे ग्रामीण भागान गणेश विसर्जन प्लॅटफॉर्म तशी वयली शेड धाकटुली कम्युनिटी हॉल्स आनी वेगवेगळे डेव्हलपमेंटाची कामां महिला मंडळांक शेड बांदून दिवप तांकां फुडें सरपाक आदार दिवप हे सगळी कामां आमचो डिपार्टमेंट करता. जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शिवोले येयल्लो आनी तेणें सांगलेलें आत्मनिर्भर भारत जे प्रायम मिनिस्टरान म्हटलां पळय तें आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणजे हे जे आयज आमी ताका व्हडें दिलां हे आमच्या गोंयकारांक पंचायत आमदार आनी सरकार म्हणून जितके गोंयकारांक आमी हेल्प करतले टू स्टँड ऑन देयर ओन फीट. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर मायकल लोबो सर आणि त्यांचे मिसेस डिलेला लोबो हेंच्यांनी आज बरें काम केलेलें आसा. हांगा प्लॅटफॉर्म आमचे सगळे पिड्ड्यार जाल्लेले आसले आनी ते तेंच्यांनी एक तेंचे कडेन आमी उतार घातले तितल्यान तेंच्यांनी सांगलें आपूण करून दिता म्हणून. टॅक्सी रिक्षावाले मोटरसायकल पायलटांक सरकारा कडेन 100 कोटीची कोविड रिलीफ पॅकेज मागिल्ली. सरकार कानार मनार घेना. हे आदी मायनिंग बंदी वेळार खंय ताचेच मागणे वेल्यान मायनिंग डिपेंडंटांक सरकारान पॅकेज जाहीर केल्ली म्हूण आमदार दिगंबर कामत उलयला. मडगांवां कोंकण रेल्वे स्टेशनार प्रीपेड टॅक्सी कावंटराचे उक्तावणाक तो गेल्लो. टॅक्सीवाले हांव सदांच सरकारा कडेन मागता की
समाजातलो दुर्बल घटक स्वकश्ट करून पोट भरपी, स्वकश्ट करून फॅमिली जगोवपी, भुरग्यांक शिकोवपी हे थोडे जाण जे आसात व्यावसायिक, तातूंत भितर टॅक्सीवाले, मोटरसायकलीचे पायलट, रिक्षावाले, टुरिस्ट टॅक्सीवाले हो सेक्शन पळय आहा, हे सेक्शन सदांच वल्नरेबल सेक्शन म्हणटा. म्हणजे हांचे कशें आसता की हांचे लिंक बिझनेसाचेर अवलंबून आसता, टुरिस्टाचेर अवलंबून आसता, पॅसेंजराचेर अवलंबून आसता आनी ते सरकारा कडेन हाजे कडेन वचून पयशे मागपाक वचना शक्यतो, कारण ते स्वता टॅक्स भरता सरकाराक. तुमी रोड टॅक्स भरता, तुमी कोंकण रेल्वे कावंटराचे पयशे भरता आनी तेन्ना तुमकां अधिकार आसा कितें उलोवपाचो. आनी तुमी स्वकश्टान वयर सरतात, आपले पोट भरतात, आपली फामील जगयतात. आनी म्हणून हांव सदांच सरकारा कडेन मागता की हांव पयर कोविडाच्या वेळार हांवें पळयलें, म्हाका याद जाता की ते म्हजे मरे आयले, कोंकण रेल्वेची नोटीस आयली पयशे भरा 6 म्हयने, ते म्हजे मरे आयले. हांव बाब गुप्ता, कोंकण रेल्वेचो संजय गुप्ता चेअरमॅन आहा, तोय म्हजो बरो इश्ट, ताजे कडेन उलयलो, ताका पटोवन दिलें. रेल्वेत ना, पॅसेंजरूच ना, स्टेशन बंद, तुमी पॅसेंजर खंयच्यान मेळटले? सरकारान ना ते पॅसेंजर. आमचे रेल्वेच जर बंद आसा, पॅसेंजर कोण येना, स्टेशनार बेश्टे वचून हांगा रावपाचें आनी खेळपाचें बसून टायमपास आनी काय ना. पण हांवें ताका सांगलें, तांगे म्हटलें 6 म्हयन्याचे पयशे तरी वेव कर. सांगलें आपूण प्रयत्न करता, आपल्याकय पडटा ते आपूण तांगे कितें वेव करपा जाता तें वेव करता म्हणून. केल्या मरे वेव ताणें पळया, नाल्यार म्हाका सांग, म्हाका उतर. आनी आज हांवें पळय सरकारा कडेन मागलें की तुमच्या सारक्या ह्या सेक्शनाक एक 100 कोटीचे पॅकेज दिया. 100 कोटीचे पॅकेज, 100 कोटीचे पॅकेज म्हणजे तुमकां बाबा एक कितले बाबा इन्स्टॉलमेंट भरपाचे आसा लोनाचे, चल कितले 40,000 घे, 40,000 चल. आनी कोणाचे इंट्रस्ट भरपा आसा 50,000, इंट्रस्ट घेवपा 50,000. अशें तुमी कोणाचे गाडी रिपेर करपा जाय, वन टायम एक पॅकेज दिवचें म्हणून. पण सरकार आयकलें जाल्यार सरकार कसलें न्हय. सरकार आयकपी सरकार बरें आसपा जाय, प्रजेचें आयकुपी सरकार हाका बरें सरकार म्हणटा. ते हे सरकाराक तुगेलें बरें जाल्लें आयकुपाक नाका. पण आमी तांकां सांगिल्लें तुमी मायनींग बंद जालें पळय, त्या वेळाचेर आमी डिमांड केलो की मायनींग डिपेंडंट आहा तांकां पॅकेज दिया म्हणून. सरकारान पॅकेज दिलें तेन्ना, तर कोणा मशिनरी तांकां दिलें, बार्जींक दिलें, बार्जीवाल्यांक दिलें, ट्रकवाल्यांक दिलें, सगळ्यांक दिलें. आतां तुमी कितें पाप केल्लें आसा, तुमचो गुन्यांव आसा, जें कितें घडलें हातूंत तुमचो गुन्यांव आसा, तुमचो गुन्यांव काय ना. रेल्वे बंद, स्टेशन बंद, टॅक्सी बंद, मोटरसायकल पायलट बंद, रिक्षा बंद, सगळें बंद. अशा परिस्थितींत बऱ्या सरकाराचें कर्तव्य आसता की तुमच्या सारक्याच्या फाटल्यान उबें रावप. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. येता ते वेंचणुकेत बीजेपी 23 मायज सीट काडटा. बीजेपीन पयलीच मुख्यमंत्री पदाक बहुजन समाजाचो चेहरो म्हूण प्रमोद सावंताचें नाव जाहीर केला. कापस्ताद आसल्यार काँग्रेसीन बहुजन समाजाचो ना जाल्यार मायनॉरिटी सीएम फेस जाहीर करचो. बीजेपीची काँग्रेसीक चॅलेंज, काँग्रेसीन खंय मायनॉरिटीक वयर सरूंक दिलें ना. भारतीय जनता पार्टी आमी ऑलरेडी आमचो स्लोगन जो आसा आमी मानला की जे 23+ जे आसा प्रमोद सावंत सरकार जो आसा परतून एक फावटी सत्तेर येतलो. बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री गोंयचे आमचे तेजे नेतृत्व करता आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत एक बहुजन समाजाचो पुत्र आसा आनी हेणें सगळे समाजाक वांगडा व्हेल्या. हांव काँग्रेस पक्षाक एक धाकलीशी विनंती आनी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेणें हे मायनॉरिटी आनी जे बहुजनाचे जे हे परतून उलयता गोंयचो अध्यक्ष हो एक बहुजन समाजाचो, तेणें फक्त आपचो गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा हो बहुजन समाजूच म्हणून डिक्लेअर करचो. जसो भारतीय जनता पार्टीन जो आसा बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंता डिक्लेअर केला. नाल्यार मायनॉरिटी फेस जाल्यार जावपा दिवपाचेच ना. लास्ट टायम 2017 जेन्ना मुख्यमंत्री तेन्ना लुईझीन फालेरो जालो
हे सो कॉल लिडर जे आसा काँग्रेसचे जे आसले तेन्ना हे ते बहुजन मायनॉरिटी म्हणटरी ताका बाबड्या ओडून फाटल्यान काडलो. ते मायनॉरिटीचे ते फक्त भाशण करपाक जे आसा काँग्रेस बरें आसा. मायनॉरिटी खऱ्यांनीच जो आसा कोण जो आसा पॉलिटिक्सान आनी रियलिटीन जे आसा कोण जे आसा सम्मान दिता ते जे आसा भारतीय जनता पार्टी. बऱ्यान बरी गिरीश जो कंटिन्यू जाला तेजो आमी अभिनंदन करता की जी त्यांची अध्यक्ष आसा आनी राहुल गांधी आसा हेणे ताका जे आसा कंटिन्यू केला म्हणून आनी हेणे आपले जे वांगडा जेंका लागून तो आयज कंटिन्यू जाला जे भुरग्यांनी जे आसा एक मुवमेंट केलो जे गिरीशाक काडले जाल्यार सगळे सोडून वयतले म्हणून जशे संकल्प बामणकर आसा जनार्दन भंडारी आसा वरद मार्दोलकर आसा हेंचे सगळे जे आसा तर्फे म्हाका दिसता गिरीश जो आसा तो रिटेन जालो हे सगळ्यांचे युथाचे वरवीं. म्हाजें इतलें सांगपाचें आसा हेका गिरीशाक की हे जे भुरगे कोण कितें ताका लागून सॅक्रिफायस करता हेंची लास्ट मुमेंटार हेंका घात मारना जाल्यार पुरो. चवथीच्या आदल्या दिसा पणजेचो बरोच वाठार उदकाक पातीशेर. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण सांतिनेज BSNL लायनीचे काम करतना कॉन्ट्रॅक्टरान पायपलायन फोडली. PWDचे कामगारांनी रोखडेच रिपेराचे काम सुरू केले. सांजे उसरा मेरेन उदका पुरवण जाग्यार हाडली. एक्टिव्ह म्हापसा सिटीजन असोसिएशनान चवथीच्या निमतान लोकांक 10 रुपयांक 5 नाल्ल विकले. बाजारात नाल्लाचो रेट 25 रुपया वयर. समाज वावुरपी योगेश केळकारान हे नाल्ल 2 रुपयांनी नग विकून गरजूंक चवथीक हातभार लायला. नाल्ल हे श्रीफळ. गोंयच्या संस्कृतायेन नाल्लाची आपली वेगळी सुवात आसा. नाल्ला शिवाय गोंयकाराची खंयचीच परब साजरी जायना. नाल्ल खारसाण आपूण ओडून घेवन सगळ्यांक गोडसाण दिता. नाल्ला पासून देख घेवन म्हापशेकारांच्या तोंडार एक गोड हास्य हाडपाचो आमचो हो ल्हानसो यत्न. 2 रुपयाक एक नाल्ल ह्या दरान घरा फाटल्यान 5 नाल्लाची विक्री. पावस आसूनय ह्या योजनेक म्हापशेकारांचो एकदम बरो प्रतिसाद. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.